ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳು ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. महिमेच्या देवाक आराधन, सक्तेच्या देवाक आराधन, मग सर्वांगी संगता पटलो अंदरच्या देवाक आराधन. आमकां जाय जालें वर्तें समाधान बक्षण दिवच्या देवाक आराधन. आमची बातकां बगसून आमकां मोगाची भुरगीं गेल्या आराधन. सरी समान जावन आमकां जिवीत दिल्या देवाक आराधन. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, पडल्या सम्या साष्टांग बेरगी आम्ही संपूर्ण अर्धोस मागता तुझ्या मुखार. मोणकालूरी आराधने, साष्टांग बेरगी आराधने. उन्नत देवनिगे सर महिमेवान देवा बाप्पा, महिमेया देवनिगे तुका आम्ही आराधन करता, तुका नमस्कार करता, वंदन करता. सगळे तुका पावस सम्या वर्त जिविताच्या देण्यात तू आमकां भरलाय. तेंच बरें पडतो आमकां दिलाय. समेच्या मोगान समेच्या मले रक्ताच्या बळान आमी बलिश्ट जाले अंतर तुका आमी आभार मानता. तुजो मोग आमकां तुवें दिलाय. वर्त जिवितान आमकां वांटेली केलाय. अर्घ आनी होगळाप सम्या तुका. पुष्पार्चನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumya makarame asaw. Sumya samarame asaw. Sumya amka wartya darana paita taja wartya mogag. Amka vengo, amka patlo andaro. Taja wartya tolyani asa te warte dishtu amcha gadiri. Amcha gadiri sumyan itlo warto veli pavakello asta. Takli bagon namaskar kariya. Vandiya argadaka pavo. आमच्या कोडी आत्म्या समेत तजमकार आम्ही सरपड्या ये नमस्कार करिया ये नमस्कार करिया ये नमस्कार सम्यक ये नमस्कार करिया ये नमस्कार करिया ये नमस्कार करिया सगळे मी बसच्या मगाच्या भावन आणि बहिणीनो चे कितें तुज्या मतींत आठविटे आसात इराराय आसा सगळी सम्याक सांग ह्या वेळा सुमी आमच्या मदगात आसतना आमी तीर सरळ रितीर ताचे कडेन सांगले सगळें तो समजता आमचें जिवन सगळें ताका कळीत आसा पूण आमी तुजे मोगाची भुरगीं आज हांगा जमले हांव तर पाद्र पियो ताचे आठवडे सगळे सम्या कडेन सांगतालो सम्या जोडीचो संबंद इतलो लागशिल्लो आसलो गे पाद्र पियो कोणा कडेन पुरपूर नासलो कोणाचे आपले कश्ट तो सांगनासलो फकत सम्या कडेन आपले कश्ट तो मुखार दवरतालो आनी स्वामी ताका जाय जाली जाप दितालो आज तुजी आनी म्हजे कश्ट म्हजी विराराय तुजी विराराय सगळी सम्याक सांग ह्या संवसारांत आसतना आमी जायते बटी वंदवणेक वळख जाता विरारायक वळख जाता जायते बडे हेरांनी सांगले थोडे आमकां कांता येता कितलेय अपुट्ट मनीस कितले बलिश्ट आमी जाल्यार कितलेय सेल्फ कॉन्फिडन्स आमचे थंय आसल्यार एकच कितें आतां आमी तक्स जावचे पडटा या आनी एक रितीर आमी उंची म्हण दाखयचे पडटा आमी तक्स जाल्ल्यान कांयच उणें आमकां जायना जावं करून मनीस चिंता हांव कोणाक कळीत नासतना करता त्या देखून हांव कोणाक तकली बागयचें म्हणना कळीत आसा सोम्याक सगळें कळीत आसा त्या देखून कलत्या रितीर सरळ रितीर जें कितें तुज्या मतीन धांवन आसा जें कितें मतीन तुका कश्ट येता या त्या मतींत एका रितीर तुका तें बलिश्ट जावंक दिना तें कितें आडकळी आसा तें सोम्याक सांग कोणें कितेंय उणें करना आमकां उलयलां जर आमकां जायतें भोगता थोडी जाणां आमी चिंता आमचे कडेन पयशे नात आमचे कडेन जागो ना आमचे कडेन बरें ग्रेस्त काय ना त्या देखून हेरांक कीळ करतात कीळ करच्या मनशांक ती एक संवय जावन गेल्या
त्या देखून समी म्हणटा कोणाय की कीळ करूंक वचनाका. डोंट लुक डावन अपॉन एनी वन. कित्याक ह्या संवसारांत सम्यान कोणाकी त्या रितीर पळोवंक ना. कोणी जावन तीर कनिश्ट जावं दी, ती तांच्या समाजान कनिश्ट जाल्यान जावं पुरो, दोळ्याच्या देवाच्या दोळ्यांक ती वर्ती जावन आसात. त्या देखून आमी म्हणटा डोंट लुक डावन अपॉन एनी वन, डोंट लुक अप टू मच अपॉन एनी वन. म्हळ्यार कोणी एक मनीस अति उत्तम म्हणून तो लेखून ताका नाका जाल्लो एक बिल्लो दी जाय म्हणून कोणी सांगना. आमच्या जिवनांत सगळीं एकच, हर एकलोय आमकां देवाची भुरगीं. त्या देखून आज जायतो तापावत जाता, जायतो तापावत जाता. आमकां आयकोंक मेळटा कितलींशीं जाणां आमी म्हणटा जेजून पळयल्या बरी आयचे अधिकारी पळयनात, जेजून पळयल्या बरी आयचे धार्मीक पळयनात. कित्याक म्हळ्यार आमकां सवयर पडला कितें गे म्हळ्यार आमचे थोड्यो गरजो जायचे जाल्यार हेरांच्या बळसान कितले गुले आसात म्हूण आमी पळोवचे, ताचे मट्ट कितें, ताचे स्टँडर्ड कितें, तो आमकां कितें दिवंक शकतालो. समी म्हणटा तसल्याक न्ही तुका हांवें रचला, तसल्याक न्ही तुका हांवें पदवी दिल्या. सांग पुरो जायत्या जाणांक आमकां कामां जाय जातात. सोम्या कडेन सांग, सोमी करता ती कामां मनशान घालें करचें. त्या देखून आमी जायतीं जाणां थोड्यांक खीळ मट्टांत या उण्या मट्टान पळयता जाल्यार थोड्यांक आमी वयल्या मट्टान पळयता. ते वयले मट्ट म्हण आमी कित्याक लेखी जाय, या कीळ मट्ट उणें मट्ट म्हण कित्याक लेखी जाय. हर एकली देवाची भुरगीं एका दोळ आमी तें करूंक मुखार आयल्या आनी मोन केलें जाल्यार खंडी जावन करूंक जाता. हर एकल्याक आमी मोगान लेखूंक जाय. सलाम मारी जाय एकल्याक मात, एकल्याक मात. तो मात्र आमच्या सलामेक फावो जाता, शिवाय दुसऱ्या कोणाकी सलाम मारी जाय म्हणना. देवाक कळीत आसा केंचे कडेन जाय जाय, कितें जाय जाय त्या प्रमाणे तो करता. चड अति आसे करून कांयच प्रयोजन ना. त्या देखून मोगाचे भावन आनी भयणीनो ताचे कडेन तें आसा, तो हें दिता आसलो जायतें आयकोंक मेळटा म्हाका. हांव गेदाळे आमी पेस्तां परबा आयलो, फादर ताचे लागीं गेल्यार जातालें, हाचे गेल्यार जातालें. हाचे लागीं वेज वच म्हूण कोणी म्हाका येदोळ सांगिल्लें ना, पूण म्हाका कळीत आसा हाचे लागीं गेल्यार मात जाता. उरल्यार सलाम मारूंक म्हाका सांगो ना, म्हाका सलाम मारूंक सांगला एकल्याकच. इफ आय सल्यूट हिम he will see all my needs will be fulfilled. नांदर कितें जायचें, I need to pollute my duty and salute the अधिकारी of the world. त्या वेळा म्हजी ड्युटी पोल्यूट जाता. कशें पोल्यूट जाता म्हण हांव तुमकां सांगता. कशें हांव हेरांक थोड्यांक कोण व्हडले मट्टाचे मनीस आसात म्हण तांकां सल्यूट करूंक गेलो जाल्यार म्हज्या दोळ्या मुखार उरिल्लीं कनिश्ट जातात. उरिल्लीं कनिश्ट जातना म्हजी ड्युटी पोल्यूट जाता. अशें ह्या जाक म्हजी ड्युटी पोल्यूट जाता. त्या देखून म्हाका एकलोच व्हडलो धाकटो म्हण कोणें ना, म्हाका एकलीच देवाची भुरगीं ती देवान ती दिल्ल्या भुरग्यांक समान रितीर पळोवच्या खातीर देवान म्हाका हो बेस दिला आनी त्या प्रमाणे हांव तांकां पळयतलो. आनी देवाच्या भुरग्यां वयर म्हाका कितें अधिकार, फकत तांचे खातीर मागोवं, तांचे खातीर आर्गां दिवं, तांचे खातीर होगलाप दिवं, तांचे खातीर उपकार पवडोवंक आनी तांच्यो गरजो देव म्हाका दवरूंक. तितलेंच हें जावन आसा ह्या जागाची चिनी. लोकां खातीर, लोकांच्या कश्टांक, लोकांच्या गरजांक, लोकांचे आटेवटे आयकोंक जाता जाल्यार तांचे आटेवटे हळू करच्या खातीर देवा मुखार तांकां उखलूंक. आज मेसेज गेली पळयलें हांवें, ताच्या भुरग्याचें नांव आमी हांगा सांगलें, ड्वेन म्हण. ड्वेन ताका जायते ताप आसलो. ताच्या आवयन एलसीन एक मेसेज गेल्या आनी ती म्हणटा, थँक यू वेरी मच फादर फॉर लिफ्टिंग माय सन टू द लॉर्ड, लिफ्टिंग माय सन टू द लॉर्ड. दुसरें कितेंच ना. इज मच बेटर. आमकां जाता आमी देवा मुखार भुरग्यांक व्हरोंक जाय. आमकां जाता देवाचें वर्तें राज विस्तारोवच्या खातीर पवित्र बळवंत इगर्ज मातेच्या सांद्यांक आमी उबें करूंक जाय, पवित्रपणान बरोवंक जाय.
लौकिक ते हे सगळें जाय तें जाय म्हण सोम्याक कळीत आसा. त्या खातीर तो म्हणटा पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी आनी हर सगळें तो आमकां दितलो. आज आमचें मेतेरपण जायते चडतीक जालां. कितें देवान आमचें तावन अपेक्षिलां ताचे की वर्तें मेतेरपण जाल्ल्या देखून आमकां इगर्जमातेचे पवीत सांदे बांदून हाडूंक वेळ ना. इगर्जमात बळवंत करूंक आमकां वेळ ना. आराधनाक आमकां वेळ ना. पवित्र कार्याक आमकां वेळ ना. उरिल्ल्या सुकी दाडीक आमकां जायत तो वेळ आसा. हांवें सोडोन सांगूंक जाय म्हणना. जे कोण करता ताणी पयलें आमी समजून घेवंक जाय एक इगर्जमातीचे बळवंत सांदे जाली जाल्यार इगर्जमात बळवंत जाली. तें जाय हें जाय ताका कळीत आसा तें आमी सांगचें न्हय. आमी ताच्या लागीं वचून 8 दीस मागता आसतना एका आवयक कळीत आसा, एका बापायक कळीत आसा जें कितें ताच्या भुरग्यांक जाय त्या प्रमाणे आमी सोम्या लागीं मागया. सोम्या आमकां म्हणटा चिनयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी दुकान भरता आसतना कांयच भियेनाका, हांव आसा तुजे सांगता. त्याच सोम्याक उलो मारया हांकां बी तें गीत चिनयेच्या कश्टा वेळार. जें कितें तुजी दूख आसा, जें कितें वळवळें आसा, जें कितें कळवळें आसा, जें कितें भोगणां आसा सगळीं घाल सोम्या कडेन घाल. एकच ताणें विचारलां पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी आनी हेर सगळें तो तुमकां दितालो, म्हाका दितालो, तुका दितालो, हर एक लागीं दितालो. हें आमी पयलें समजून घेय. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all the things he shall add unto you. He shall give to you. He shall pour upon you. वैसवे आमचे चिडयेचे कष्ट दिताव थोडे वडी पार सगळो वोवंक आमकां कश्ट जाला. तुवेंच सगळें आमकां दिलाय. आमकां कळीत आसा सोम्या तूंच आमकां सांबाळटाय. कश्ट वेळार दोळ्यांनी बोल्या तुका दुखांनी सूख रचलेलो तो सांबाळटा सदा. कंगाल जायनाका. आसतलो तुजो सोबी तुजे सांगता कांयच उणें ना. कांयच उणें तो करिना आमकां. हांव तुज्या बेजारायत आसा त्या बेजारी करिनाका. तुज्या व्हरता हिरा रायन बसा नाका म्हणटा आमचो स्वामी. सगळें म्हाका दी आनी हांव आसा म्हणटा. तुज्या लागींच तुका वेंगूंक आसा, तुका धरूंक आसा, तुका वेंग मारूंक आसा. तस्सो आमचो आमकां दिता. कसली थाळ्ळी जावं दी, कसले अनकार जावं दी, कसली ओवी दोळी जावं दी, खंयचेय आयल्यार भियेनाका म्हणटा. सोम्याच्या हातान घाल. तुजी करान दाय, तुजी हिरा राय. हेरांनी तुका कीळ केला जावंक पुरो, हेरांनी तुका गाळी मारल्या जावंक पुरो, हेरांनी तुका नापास म्हळा जावंक पुरो, हेरांनी तुका फायद्याचो न्हय, फायद्याचे न्हय. तुज्या कुटुंबाक ताणें जाय जाल्यार रेस्पेक्ट दिवना जावंक पुरो, गौरव दिवना जावंक पुरो, तुका केंडला जावंक पुरो. भियेनाका. ताळ्ळ्यान सांबाळटा आसतना आसा तो सोमी. खंयचेय विदवळी तुजे थंय घडोवन आसात आज सांग बरो. थोड्यांक ते पयशांचे अभाव आसा, दिल्ले पयशे पाटी येवनात. लोन काडूंक तूं गेलाय जाल्यार त्या प्रमाणे लोन तुका मेळोंक ना. तुजी विजा सांपडल्या मुखार ती वचोंक ना. जायत्या जाणांचे सैरीक दाडामोडी म्हणल्यार मोडल्यात. कित्याक सारक्या फावंडेशनार ते नातल्ले. आमकां लग्न जावच्या पयलेंत आमचे सगळे आमकां भोवंक जाय. आमकां थंय हांगा वचोन आमकां त्या फंक्शनांत रुळली रेगरो सगळे मोडन आज आमी काजारी बेसा पयलेंत आमी कितें करूंक आसा ते सगळे लग्न बेसान करूंक जावचें.
लग्न बेसाक आम्ही आमसर म्हणना एखाद्या वेळा देवाक ते आसा देवान एक सुरे आसचे मनशान बरे न्हय ताका समाजारके सांगाती आनी सांगाती हांव दिता म्हणलो देव त्या प्रमाणे आमकां सांबाळटा त्या देखून तुजे सैरीक मोडून गेला सांग बरो तुका शॉर्ट टाइम इमिडिएट सोल्युशन पळयताय जाल्यार ह्या संवसारांत इमिडिएट सोल्युशन दिवचो कोणूच ना शाश्वत सोल्युशन दिवचो आसा आमचो स्वामी तो मात्र आमकां दिवंक शकतलो सांग बरो तुवें बांदूंक धरिल्लें घर मुखार वचना ताची कामां मुखार वचनात जाग्याचे रेकॉर्ड तुवें न्याय नितीन गेलोय जाल्यार बऱ्या सदांत जिये पटी मारून वचनाका पटी मारले जाल्यार जेवसार पटीचो बापूय तुका सोडिना हे आमकां जायत्या जाणांक कळीत ना आमी जायते जाणां पटी मारता मेळिल्ल्या वेळार पटी मारता त्या देखून हांवें बरे क्लास सांगलें तुमी पटी मारचे जाल्यार पयस रावचे बरें कित्याक म्हळ्यार पटी मारून तुमी काजार करूंक येतात जाल्यार पटीचो जेवसार तुमच्या भितर रिगल्लो त्या काजारांत ते रिगतलो ते काजार सत्यानाश करतलो कित्याक आमच्या जिवनांत पटी मारणे हेरांक धोको दिता जाल्यार खंडीत जावन तो जेवसार वचना तुज्या भितर रिगल्लो तुजें सगळें जिवन सत्यानाश करतलो त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायत्या जाणांक आमकां कळीत ना आमी मेळिल्ल्या बरी पटी मारता मेळिल्ल्या बरी पटी मारतना पटीचो जेवसार तस जावन आसा जेवसार बापूय तो पटीचो तुझे नाश करूंक तो आयला त्या देखून ह्या सोम्या लागीं ये थळ्यान सांपडटा आसतना हेणे ताणें धांवनाका कांगाल जायनाका पियेनाका अंकारान बसनाका परत हांव तेच पटी मारता म्हूण सांगनाका जायतीं जाणां चिंतात आपल्या जिवनांत हांव पटी मारना कोणाक कळीत ना म्हणा कळीत आसा जें म्हणना सम्याक कळीत आसा त्या देखून तुजे कुरपेची जर होगडोन घेनाका नीत न्याय ओपननेस उक्तेपण बरें सत उलय आनी त्या प्रमाणे जेवसारा तुज्या जावन पयस जावं न्हय जेवसारा तुज्या लागीं येवंक सोडिनाका त्या दाळा कितें ताळणी आयल्यार आमी ती फूड करूंक शकतले ताचे वयर आमी उतरवणी करूंक शकतले आनी जेवसाराक आमी पयस दवरूंक शकतले ताळणेंत सांपडतना अनकराच्या त्या पासांत कसलो खाळो कसल्यार ह्या वेळार निकलो निसरून पडून निसम्या तो आमच्या दाव वय सम्या त्या कुर्सात दिलाय ते जैत आमकां वय तो कुरी जावन आसा जैताचे संकेत कुरी जावन आसा आमच्या नव्या वाटेचे संकेत अंकराच्या त्या पासार कुर्साची सावळी दाखयता सर्गी दिशा स्वामी म्हणटा कांगाल जायनाका बरोवसो जाणिनाका म्हणटा तो बरोवसो जाणिनाका राव सोम्या जागात राव बंद पर्या तो एकलो आसा ताचे वरती सकत ह्या संवसाराक कोणूच ना permanent solution only in Jesus जायनाका असलो पंत पर्या लागींच तुज्या दुन्यांत वयर करून हालेलुया
थळ्ळेन अडसतना नष्टाक बली जाताना तुझ्या तकलेर वजन वयर वजन बेजारा बेजाराय कोणे कितें सांगलो अपराध मांडला अपमान केला अवमान केला भियेनाका म्हणटा स्वामी भियेनाका हांव आसा हे म्हज्या लागीं सगळें सण सोड सगळें सण सोड पोटीच्या पापय चोंसरा इडे दिनाका पोटी मारून सगळं संसार ताणें नाश केला पोटीच्या बापायक कितें कितें आमी सांगून पोटी मारून आमच्या वयर अधिकार दिवंक केन्नाच वचनाका म्हणटा आमचो स्वामी न्यायनितीन स्वताच्या वाटेंची कंसोई जेवसार कांयच करूंक शकना कितलो तो नाडल्यारी ताका आमी पयस दवरूंक जाता मोगाच्या न्हू जायते जाण आमकां प्रायड हांकार गर्व तो जावन आसा जेवसार असो कित्याक हांव देवा बरें जायचें म्हणलें आज बडवेच निकळोन पडोनच द फॉलन एंजल लुसिफर जालो आनी आज आमकां सोमी आपयता आनी म्हणटा ह्या सक्रामेंताद्वारे तूं हेरांक समान दोळ्यांनी समान काळजान समान मोनान पळय इक्वल यू आर नो रायट टू पुट डावन एनीवन or to look upon anyone. सोम्यान तेच केल्लें कितलींशीं जाणां ताच्या लागीं आयलीं कितलीं पातकी आयलीं कितलीं पिडेस्त आयलीं कितलीं तेदेसपड जावन आयलीं कितलीं खंतीचीं आयलीं सगळ्यांक तो पळय लागलो आनी ताका कळीत जालें ताच्या काळजांत आसा ती दूख ताच्या काळजांत आसा ती बेजाराय ताच्या काळजांत आसा तो वचें ताच्या काळजांत आसा तो बरो आनी सोमी म्हणा लागलो हांव आसा हळू करता ये कितें जाय इसार त्या प्रमाणे ताणें इसारतना इसारल्यांक दिलें इसारनासा रावल्ल्यान ताच्या काळजाची अत्रेक तो समजोन त्या प्रमाणे दिलो त्या देखून आमी नितळ मनशां जावंक जाय नितळ काळजाची मोनाची जावंक जाय आमचे क्रिकेटनेस काडून आमी खंय वसोंक जायना कितलें गेलें जाल्यार पाटींत येचें पडटा त्या देखून आमी पळयता ग्रेस्त मनीस ताणें कांय चूक करूं ना ग्रेस्त बरो करून समच्युअसली म्हळ्यार बारी मृष्टान्न भोजन म्हणल्यार बरी खातालो जेवतालो गमाते मारतालो ताचे सीस ताचे इश्ट येता आसतना ताचे सांगता बारी तो अर्थ डब्बाळगे म्हणल्यार बरी एक मासा मारतालो पूण ताच्याच बागलार आसल्या दोबळ्या लाजराक तकली सकयल घालना पळोवना मट्ट सांगला गेला म्हणून कळीत ना एक चेडू भुरगे म्हणटाले म्हाका मट्ट स्टँडर्ड मेंटेन करूंक गेली फादर स्टँडर्ड काल जालें बाय कितें सांगचें फादर अशें स्टँडर्ड मेंटेन करूंक गेली गी मेळिल्लें म्हणल्या कडेन लोन काडल्या आडकरेक आतां आर्ट्स जाताना म्हाका कालें करचें म्हण कळीत ना फादर त्या देखून हांव सिरकलें फादर सिरकतातच डेफिनेटली त्या देखून थोडे फुडें आमी कितें करता हेरांक कीळ करता मोगाच्यान नेवर करिनाकात आमकां कळीत आसा नागी ताका पळयतना हें कोणी जावं दी एनीबडी फॉर दॅट मॅटर सी इज द चाइल्ड ऑफ गॉड ही इज द चाइल्ड ऑफ गॉड इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड हक्कत ना आमकां हक्कत ना हेरांक कीळ करूंक आमी ह्युमरसली बो आपुरबाय ताका दुकान आसतना थोडे तामाशो करयत मस्किरे करयत कित्याक दॅट इज द ह्युमर म्हणटा आमी ताका पूण तातूंत आमी हेरांक सकयल घालूंक ना ताका जेजू त्या थरान म्हणटा त्याच ग्रेस्त मनशाच्या ओपारीन ताणें त्या दबल्या लाजराक दोळे सकयल खंयच पळोवंक ना एक कुडको उंडो उड्या म्हण ताणें चिंतूंक ना आपण म्हणलो हांबा वडपण त्या देखून आज सम्यान आमकां आपयलां तसलें कितें आसा तर सण सोडा कोणाक अशें दूख येलां तर कोणाच्या मनाक आमी थोडे फावटी अपमान अवमान करन तांकां केळ करून पळयलां तर कोणीय जावन तें तांकां सयत आमी केळ करून पळोवंक आमकां हक्क ना
त्या देखून आमच्या मध्ये झगडे कितें जातात आमकां अभिलाषा आमच्या मध्ये कितें आगे असेल नाका घडामोडी जाता आमकां तें मेळत जाय हें मेळत जाय म्हणल्यार आशा लिपोन आमी कामां करता त्या देखून जेवण सारकें जाल्यार बारीस चातूर आनी इंटेलिजंट कित्याक अशें ल्हानशांत तुका दन व्हडल्या काडटा आनी थंय जाता व्हडले वीद ववळी आनी त्या वीद ववळींत आमी सांपडटा तें सांपडचे बरें करता तो आमचो तुपंड आमींत कोणसो म्हणटा त्या देखून डे 1 जावन न्याय नितींत सता नितींत आमी चलोंक जाय आमी कितेंय केलें जाल्यार सोम्याक कळीत आसा सोमी तें कंडी जावं पक्षी जावं म्हणल्यार त्या पावडटान आमी मागया आनी मुखार मात्र मेळिल्ल्या पोटी मारूं आसा हांवें बरें क्लास सांगलें तुमी पोटी मारल्यात म्हण तुमच्या एका कॉलान म्हाका कळ्ळें त्या देखून हांवूच जावन कुत्त जावन आयलो कित्याक की म्हळ्यार तुमकां समजोणी नातल्यार हांव इल्ली समजोणी तुमकां दिता आनी त्या समजोणेन हांव तुमकां सांगता आनी मुखार पोटी मारी नाका तुमी पोटी मारल्यार कांयच तुमी पोटी मारले जाल्यार आज तुमच्या त्या संबंधांत रिगुल्लो संवसार फाल्यां सकाळी तुमी 2 कुटुंबाचे संबंध लागीं हाडटना त्या कुटुंबांत कितली विदोळी करतालो तो तें कित्याक तुमकां समजना बिझनेसांत जावन लग्नांत जावन खंयच्याय संबंधांत जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पोटी मारून आमी कितेंय करूंक येता संवसार रिगलो आनी रिगुल्लो संवसार उपरांत व्हड माट्टाक आमी येता आसतना नाश करता म्हूण आमकां कळीत ना गी कळीत आसा जाल्यार ताळ्ळेक आमी सांपडटा पोटी मारता अशें केलें तशें केलें म्हाका तातूंत लॉस जालें म्हाका हातूंत लॉस जालें तुवें लॉस जालें जाल्यार म्हाका सांगल्यार हांव बरें दिवंक तयार आहा म्हजी सेंटांस फ्रायरी हांव विकून तुका बरें दिता गी तुका लॉस जायचें जाल्यार तुवें कशें म्हणजे तुजें मिसमॅनेजमेंट जायचंय ना तर तुवें खंयच्याक एक आपलेशें अशें वचत तीर कॉमन आसलो मनीस केदाळा लॉस जायना ताका तितली आशा आसना म्हाका दिसपट तें मेळ्ळ्यार पुरो हांवें कडेन बडेच्या मनशां म्हळ्यार तांचे जिवान तो एकलो मात गळटा दोगां ल्हान नेण्टी भुरगीं आसात भैया त्या सायडीची ओरिसाची त्या दिसाचे त्या दीस भुरग्यांक इतलें बरें करून बसता गे पळयता कोंडाडे जातात तांकां थोडे हांवें म्हणचें कोणी कितें आसल्यार दिलें जाल्यार इमिडिएटली हांव ताका वदयता आसा जाल्यार भैयांक चड जावन हांव दिता खंय म्हाका वळख आसा जें म्हणना ती त्या चोपडा वटेन आसतात तांकां दिता कित्याक म्हळ्यार तांचें जिवन इतलें सुखी गे त्या मनशाक पळयतना बारीक खुशी जाता तो परफेक्ट म्हूण हांव सांगना पूण ताचें जिवन कितल्या अपुरबाय तरान तो गळटा आनी थोडे पटी दिपावळी आयली आतां तो म्हणटा हांव इल्लें एक्स्ट्रा नायट करता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांक वस्तू हाडूंक जाय आमकां तेणी कितलें मेळ्ळ्यार मोगेच्यान मेळोन घेवन कोणीय एकलो संतुश्ट जाल्लो ह्या संवसारान ना तुमकां कळीत आसा त्या देखून हेरांक कीळ करिनाकात हेरांच्या मुखार पोटी मारूं वचनाकात आसल्या बरी जावन सोमी सांबाळटा सोम्याक कळीत आसा तूं सतच्या वाटेन चलतना आमी चिंतू बरो आयची अनितीची वाट जायते घडटात जायते अनित करतात थोडा तेंपा मात्र एकलो म्हाका म्हणा लागलो फादर ताणें म्हाका मस्त आनीत केला फादर खाटारांत आसतना आतां तो कितलो बरो खंयची येता कोत्ताय फादर तो गवो थंय चिक बँगलोरांत आसा फादर म्हळ्यार ताच्या घरा लागीं वचून पळयलाय तो बरो जी येता तो म्हण ताच्या मत्यान ते कितलो बरो आसा कोणा साहेब तें वय फादर खंय हो म्हणटा मागीर तें वय फादर तूं संतुश्ट नाय अंकल आसाय न्ही कितें उणें केलां देवान तुका आनी की इल्लें आसलें खाटाराचें बरें नाट्ट म्हूण चिंता दिसता बरें जालें तुका धाडलें म्हळ्यार बरें जालें तुका धाडलें मगे न्हू कसलें एक देवा पुरो दिसपट्ट जिवनाक कितलें जाय कोणा पुंजयताय जायते विडियो येतात ते दुसऱ्यांक फॉरवर्ड करता आमी तुका न्ही आनी म्हाका न्ही न्ही दुसऱ्यांक हेरांक फॉरवर्ड करता तूं तें पळोवंक पळयनाय कित्याक म्हळ्यार जायते म्हणटात आमी एसएजी येता एक मरण पावलेक्षे ते तरणाटे मरण पावलेक्षे कितलें पुरो सांगलें यारिगिदू यार पालागुदू ಯಾರಿಗಿದು ಯಾರ ಪಾಲವು ಫಾದರ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ माग ओडीन ना हांव तुमकां सांगता पयलेंच हांवें केदाळे म्हणचें आसा एकेदाळ म्हातारो जालो तेदो म्हणसर देवान म्हाका धरलें फ्रायरी आसा आमचे फ्रायरीची इन्फर्मेरी आसा थंयच सक्रामेंत आसा वचून उलयतालो कोणीय येनातल्यार कांय म्हाका कांयच वडोन वचोन त्या देखून ह्या संवसारांत हांव चड इश्टागत करून दवरिना
कळ्ळें म्हणलें आसा म्हाका फाल्यां थोडे इश्ट दवरी तुमी म्हातारो जातना जाय म्हातारो जाता म्हणटा मानता गिना कितें करता ना म्हातारो जाता आसतना कोण नासल्यार म्हाका हो आसा हाच्याक व्हडलो आनी कोण जाय एका ह्या जागाक ते म्हणजे सगळी युजलेस नॉट ह्या जागाक मात न्ही सगळ्यांक एक नो फ्रेंड विल कम हांवें पळयलां म्हाज्या जिवनांत लास्ट कडेन कोणी आसना कालकली फोन कर म्हणटा म्हजो बापाय कॅन्सर फादर हांवें म्हळें तूं मस्त फ्रेंड्स आसले न्ही तुका आमच्या इस्कॉलान ते टीचर मस्त फ्रेंड्स आसले न्ही खंय गेले ते आतां कोणूय रेस्पॉन्ड करिना फादर तुमी म्हणे रेस्पॉन्ड करतात की म्हणून हांवें कॉल केलो हांव डेफिनेटली आय एम रेस्पॉन्डिंग म्हळ्यार डेफिनेटली आय एम रेस्पॉन्डिंग म्हज्या भावान आनी भयणीनो तें पुरो ते वट्ट्या मांड्यान दवरना आपळे ते चिक्के सोडल्यार बरें कित्याक ते फॉरवर्ड करच्या बदलाक तुमी ते आयकोन त्या प्रमाणे आमची जिणी आमी बदली केली जाल्यार बरें आसा ओनाय खंय गेलो तो म्हाताऱ्यांक आसा थरनाट्यांक आसा मध्यम प्रायांचें आसा ह्या जाग्याक आसा धार्मिकाक आसा लायकाक आसा सगळ्यांक आसा टिचरांक आसा लेक्चराक आसा इंजिनियराक आसा हर एकल्याक आसा धाकट्याराक आसा तो आसा ताची सकत आमकां कळीत ना त्या देखून आमी नाका जाल्ले भंडार काडून वजें काडून वोन व्हरोंक पळयता कितली करत कितले हे ते पयशे खंय घालचे हांगा घालचे थंय दवरला हांगा दवरला फंड 7 रितीर बायला गांवांत आयिल्ल्यांक सूत्र आमची मनशां ते सूत्र काय फळ दितात म्हण कांय तांचे कडेन गॅरंटी ना फाल्यां ताका ते सूत्र 7 सूत्राय गेले जाल्यार ती उगेत वचून बसताली हांवें तुका सांगिल्लें इन्वेस्ट करूंक म्हूण सांगताली आनी त्या देखून सगळ्या सूत्राक ताका हाका गोत्राक वचोन आमी मांकोड जावचे नाका हाचे लागीं ताचे लागीं माग ताचे लागीं सार सांग न्याय नितीन चल सता नितीन चल नितळ काळीज दवर पवित्रपणान ताचे लागीं वच आनी तो तुका आन्सर दिता तें आन्सर परेक लायलें फादर एका दोळा मागलो उपरांत म्हाका तें आन्सर रायट गी म्हूण कशें कळचें पळय नाका जाली भूत बाळी एपटी वचना ते सक्रामेंता लागीं हांवें म्हळें कम डावन गेट डावन या यू गो म्हण सांगलें तूं कोणीय जावन कितलें व्हडलें जावन गेट डावन या यू गो एंड गो टू हिम ही वील आन्सर यू कित्याक म्हळ्यार तुवें ताका एक सवाल विचारतना तो आन्सर दिता आनी एक सवाला रुपीत तो आन्सर दिता पळय तुमी वचोन आयका UK तांचे रेतीर आयका ते तुमकां सांगतात बरे तरान सांगतात पण आंटेनी केदाळे म्हणटा गॉड जीसस विल नॉट आन्सर यू स्ट्रेट अवे with the statement he will never answer you. He will answer with another question. He will ask you another question. Answer that. That is the answer म्हणटा तो. That is the answer. तेन्ना मगेच्या भावनाने भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी जायते फावटी देवासपण आपणायलां तर भोव बरें भारी खुशी म्हाका कितलीं जाणां देवासपणां येतात पळय भारी खुशी पूण देवासपणांत आमी आत्मीक जावन आमी देवाक लागीं सरल्या तर ती जावन आसा बलिश्ट पवित्र सभा हे न्ही आमी जायते जाण वत धाडटा वाच थोडे आमकां ते सवय जावन गेल्या त्या देखून हांवें म्हणलें आसा आयिल्ल्या जावन आय विल नेवर ट्राय टू बिल्ड एनीथींग बिल्ड केल्लें 2 इस्कॉलां आसात हांवें केल्ली न्ही ती प्रॉविन्सान केल्ली हांव काली रुवारी मात म्हज्या जाग्यार आनी एकल्या गेलो तोय करता आसलो काली रुवारी मात वी नीड टू बिल्ड स्टुडंट्स वी नीड टू बिल्ड पीपल वी नीड टू बिल्ड आमचे क्रिस्तांव धर्मांत आमी बोवा पुरबाय तरान फेथफुल सर्वंट्स आमी बिल्ड अप करी जाय तें जावन आसा आमचें ताच्या बदला ले गेला ताच्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान टायम ना ताका पुरो टायम घेवंक नजो कित्याक तांच्या फाटल्यान गेल्या जाल्यार उरल्ल्यांक आमी वी लूक डावन अपॉन अदर्स एवरीवन इज सेम आय डोंट नो सेंट आन्स प्रायरी आनी आमच्या देवासपणाक कोण येतात पळय ते कोण केंचे कितें गेस्त जोबला म्हणल्यार कांयच तफावत ना देवाच्या दोळ्यांत हांव पळयतां सगळें म्हाका एकच त्या देखून जायते जाणां विचारचे ती खंयची म्हण कोत्ताय म्हाका गोत्तू ना ती म्हाका देवान धाडिल्लीं भुरगीं म्हजीं भुरगीं बरे तरेन ती सांगलां ती व्हडलीं जाल्यार म्हज्या प्रायाच्या की ती म्हजी व्हडलीं भुरगीं प्रायेन म्हज्या की धाकटीं जालीं जाल्यार म्हजीं धाकटीं भुरगीं तितलेंच nothing more than that. As a priest, I can boast about that. I have beautiful children here. सुखी करणार म्हणना सुखी करतात पूण आमी आमचें जीवन बदलया मोगाच्या न्हू सम्या लागीं या सगळीं उबी रावया एक घडीभर पळया चिनी वारावणी करून पळया वारावणी करून पळया कशें आसा आमी कित्याक आमी अशें करता
ह्या सोम्या लागी गेल्यार सगळे तो आमकां दाखयता वाट दाखयता तसली वाट तो आमकां दाखयता म्हणून कळीत जाल्यार मेळिल्ल्या 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 पटी मारता आमी. वय सम्या तुवें सांगलां जो सांजल 8 अध्याय 44 वळीर तुवें आमकां सांगलें आसा पटीचो बापूय जंवसार पटी मारून नाश करता संवसार. आणि त्या जंवसारा सांगता आमी मेळोन हात मेळोन कितलेशी कुटुंबां आज आमी नाश केल्यान मोगाचे न्हू. हांवें एकल्यान पटी मारल्या पुरो म्हजे संबंध नेवचे कितले जाण नाश जातात. हांव मात न्ही म्हजे संबंध नेवचे एकले की तो हाव द स्पिरिट ऑफ लास्ट पास जाता त्याच प्रमाणे वो जंवसारी पास जाता. हे आमकां ओपन घेवंक नाका कित्याक की म्हळ्यार पाद्राप जंवसारा विशयी उलयता न्ही जाग्या उलयता ना जाल्यार कशें इतलें अणवेपण आमच्या जिवनांत आमच्या समाजांत आमच्या क्रिस्तांव भावार्थे जिवनांत जायत्या जाणांक आमकां इगज मातेचे बळ घट करूंक कळीत ना. भिजडलेली पिसाडलेली एणे तेणे सिंपडलेली पवित्र सभा आज जाल्या जाल्यार हाका कारण जंवसारान ती विविंगड करून केल्या आणि आमी हाका फाळो दिता. येवन पळया सक्रामेंता मुखार बसों दी सक्रामेंता दिमी घालूं दी सक्रामेंता मुखार आपलें काळीज उक्तें करूं दी. नितळ निर्मळ जिणेची हो म्हाका फावो कर. सोम्या म्हणटा आसतना सोमे खंयच्याय आडखळीक वचोंक सोडिना आमकां तो राखता आनी पसता. तेच सक्तेंत आमी गावया गीत कितें सक्कडी आमी येतोळ केला ते सक्कडी सोम्याक समर्पीत करा. सांगा सोम्याक तुका कळीत आसा कितें तुवें केलां कितें तुवें तें दामलाय कितले पटी मार तुवें आमी आमचे जिवनाचे सत्यानाश केला. त्या देखून जायते फुडें आसले कळ्ळें जाल्यार हांव लागीं वचना कित्याक की म्हळ्यार सोम्यान बोगसूं सांगलां पूण तांचे सांगता हात मेळोन वायट करूंक आमकां सांगोना. बोगसी पूण तांचे सांगता हात मेळोन वायट करिनाका. वायट केलें जाल्यार पवित्र सभा वीक जाता पवित्र सभा अस्कत जाता. मोगाचे भावान भयणीनो पवित्र आत्म्याक सगळे मागया असले अस्कतपण आसल्या ते खाण उडय आमचे ते उणेपण खाण उडय. सोम्या कोणी जावन ताका हाका म्हण हांवें सांगोना कोण तें करता समजून घेया आनी तें न भायर येया. जंवसार तुमकां नाडटा भायर येवंक सोडिना. सोम्या कडेन सांगा सोम्या पळय सोम्या हे म्हजें कत हे म्हजें अस्कत काय हे म्हजें नाका जालें म्हज्या काळजांत दवर बसला आनी असले विकनेस म्हजें तें आसा तर आज हांव तें कांड उडयतां. तूं म्हजे सांगता आसाय बळवंत हातेर तो पवित्र आत्म्या म्हजें तें हाड आनी पवित्र आत्मा म्हाका नितळ करून दी निर्मळ करून दी कृपेन भरून दी पवित्र करून दी. सांग दोन्ही हात काढ तुझ्या काळजा वय दवर दोन्ही हात काढ काळजा वय दवर दुःख बघ सोम्या सांग देवाच्या पवित्र आत्म्या वय पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये वय जेजो ये तुझ्या पवित्र आत्म्या धाड नितळ जाऊन आमची काळजा आमची मन आमचे जिविता निर्मळ कर. पटीच्या बापायक दिलो अधिकार संपूर्ण कांड परमयता जे जनावान जे चामली रक्ताच्या बळान पटीच्या जंवसाराक दिलो अधिकार ह्या भुरग्या थंय सगळो मोठ कांड उडयता तुझ्या नांवान. सोम्या ह्या वेळा जायते जाणां आमी तातूंत सांपडल्या. सोम्या खोटेपण आळजारोंक दिल्लो तो अधिकार जंवसारा दिल्लो तो अधिकार ह्याच वेळा तुज्याच नांवान हांव ह्या भुरग्या जावन मोड उडयता. सोम्या वाईट करूंक हेरांक फ्रॉड करूंक हेरांक चिटींग करूंक जंवसाराचो अधिकार ताणी घेतला. जंवसाराक दिला तो अधिकार ह्याच वेळा जयच्या नांवान जयच्या अमली रक्तान सक्रामेंताच्या वरत्या बळान संपूर्ण कांड उडोवंक हांव परमयता. हेर कितेंय नाका जाल्यार वायट हक्कान पडचो अधिकार सोम्या आमी त्या जंवसाराक दिलो जाल्यार तो सगळो कांड पयस व्हरोंक हांव परमयता. सोम्या नितळ आमकां कर पवित्र आत्म्या देव आमचे वयर देव आमकां नितळ कर पवित्र आत्म्या. येस पवित्र आत्म्या ये आमच्या थंय सत शिकय वय धैर्य आमकां सत उलयतना कांय दिवची गरज ना जणवाय दी आनी आमकां वर्त्या भक्तीन आत्मिकतेन पवित्रतेन भर. सोम्या वयच्या पवित्र आत्म्या आमचे
काळजा, आमची बिजडलेली मना, आमची निराशक झाली मना, आमच्या पत्कान जवसाच्या दावलेक सांपडलेले आमचे जीवित, आमची जिणी आमका नितळ कर सोम्या. तातूंत त्या पानपासातले आमका काढ. कसले कसले पानपास आसात हेच वेळा जयच्या नावान जयच्या आमले रक्ताच्या बळान ताच्या नाका जाल्यार सगळे पानपास, पितीसपणाचे पानपास, माटमंत्राचे पानपास, ब्लॅक मॅजिकाचे पानपास, हे सगळे ह्याच वेळा या भुरग्यां जावन पयसो रांदीत सोम्या. नाका जाल्यार सांगून, नाका जाल्यार कडेन वचून अन्य ग्रुपाला घेवसन विविंग गाड करून पवी सभेक तुकोच्या हर एकी काळजाचे ते पानपास ह्या वेळा संपूर्ण तारा नितळ करून उडय सोम्या. जेव्हा मगान भर सोम्या सगळ्यांक भर. कोण सगळे अभिलाषा म्हणा हंकार दाखयता म्हजे कडेन जायते आसा, म्हाका देवान दिला म्हणटा. देवान दिल्यार हंकार दाखोवंक न्हय, देवान दिला जाल्यार खालतेपणात ओपून घेवच्याक पण समजून घेवन त्या देखून हेरांक चिक्के दोळे उक्ते करून पळोवं दी. हेरांच्या जिवनात बरें हाडूंक प्रयत्न करूं दी. सम्या तसले मोवाळ मायपासी हेरांक मोगाची आनी दयाळाची खटवळाची खालतेपणाची काळीज आमचे दोरस वय देवा आमकां दी. त्या स्वैतात्म्याची जप वित्रज्ञ आमचे सगळे आम्ही ती बरबडया आशीर्वाद आम्ही घेवया, आशीर्वाद आम्ही घेवया. आय जस्ट कीप ट्रस्टिंग माय लॉर्ड. तुजेर हांव पात येता जेजो मोगाळा. वय सोम्या तूं म्हाका शिकय तसलें वर्तें जिवान जियोंक. सोम्या म्हाका शिकय तुजे सांगाता रावोंक. सोम्या म्हाका देवाचो मोग नातिलें जिवान सुकी धाड बाराडू भूमी मारुभूमी दक्कन प्लॅटो आनी तसले मारुभूमी आमचे ते उदाक नातिले, सत्वा नातिले, कृपा नातिले, झर नातिले जिवीत खंयच्या फायद्याचे ना. त्या देखून सोम्या लागीं आमी आसांव. सोम्याची कृपा मागून घेवया. जिणी बदल्या मोगाच्या भावनांनी बिडिनो केदाळा केन्चो वेळ केन्चो काळ म्हूण आमकां कळीत ना. जेजू मोगाळा तुझेर हांव पात येता. जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजी आयल्या वेळा तुझेर हांव पात येता.
सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरिटान जियेवंक सदा कुर्साचो गुरो जोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी लेकीन तुझ्या क्रिस्ताचे कसले कुडीर वावो देवाची वळख केली मागण्यात प्राचितान जेजूक वेगून शांतीचे हाते जालोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरे क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत मा बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या संपी आमा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पाव जावचे खातीर देवा तुवें कापुजेन याजक संपाद्रे पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते बाग पाव केले ताच्या विनंतीने कितें हांव मागता ते ही कृपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जेवचे आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव खरी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदा सर्वदा हे म्हज्या जेजू तुवें सांगला मागा आणि तुम्ही घेतलेल्या सोदा आणि तुमकां मेळटले बळे आणि तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आणि मागता ते म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरान मागले मेळ्ळा म्हणटा एकली आणि ती म्हणटा ब्रेस्टांत आसले लंप नापयन जाल्ल्या खातीर देवाक पाद्रे पियोद्वारी ती आर्गां दिता पाद्रे पियेच्या विनंतेन ती घाल्ली ती विनंती देवान संपूर्ण केल्या पाद्रे पियोक वर्त्या मोगान ती बापाच्या वर्त्या जिवितां वांटेली केल्याक आर्गां दिता मम्मीचे पांय दू गुण जावचे खातीर एक मागोन आसा एक भुरगें मेलरोन येदोळ म्हणच राखोन व्हेल्याक आनी ताका बरो पुडार रचून दिवच्याक सिरील क्रासा मस्कतांत काम सोदून आसा काम मेळचे खातीर फ्लॅट बेगीन्स बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर एकल्याचे भांगार भायर पडले आसात ते मेळचे खातीर मागोन आसात बरी न्हीद पडचे खातीर मागोन आसात पाद्रे पियेच्या वत्या मजतीन आमी मागया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशीत सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मरी कृपया मरले समजे संगता श्रेयमता तो सदे आन्सरी पॉल तुजे कुशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तान सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पात येता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितालो आपले बापा कडेन तुजे नवे मागता ते म्हाका पाव कर एकल्याचो गरजाक बऱ्या मोला विकून वयच्या खातीर एकल्याची कातीची पिडा गूण जावच्या खातीर भुरग्यांक बरो पुडार मेळच्या खातीर मागोन आसात एकल्याचे मँगलोर USA पैन बऱ्या तरान जावच्या मागोन आसा दोगां प्रायवंता बरी भलायकी मेळोंक मागोन आसात एकल्याचो जागो आनी बांदिल्लें घर विकून तेका बरी भलायकी मेळच्या सी एग्जामान पास जावच्या खातीर मागोन आसा जॉयस्टना बैला गांवांत एक विजा पावस जावच्या खातीर एकल्याच्या आम्हाला पिवणे सोडच्या खातीर काजूचो 24 इयर्स जाले आनी त्या देखून काळजान तावन तांकां आर्गां दिता एक कापल एकल्याचें नर्सिंग शिकाप बऱ्या तरा मुखार सन वेच्या खातीर भुरग्यांचें देणें जायचें आनी ताणें गांवांक हे जाय आपल्या पुतान म्हणून एकली आवय विनंती करून मागोन आसा आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस
आणि आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार Naman Maria good pemrele sumje sangata sriam ta tu sadian sadi paul je guschen jeso भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा प्रियंकाचे निधिकर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुझे राम पत्यता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनान आतां मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवसो म्हाका आसा एक स्त्रीन 2 लाख आणि पासपोर्ट घेतला पैसे आणि पासपोर्ट पाटी मेळच्या खातीर मागतात एक भक्तीन तेजे स्त्रीन दिल्ले पैसे पाटी मेळच्या खातीर मागोवन आसात जायतीं झुजां जावन आसात मोगाचें न्हू तीं झुजां त्यात आमच्या लोकांक जायते कश्ट आयल्यात तीं झुजां रावच्या खातीर आमी मागता जायत्या जाणांचे व्हडपण सर्तीक जावन थोडे नाका जाल्ले वायट करूंक सकल्यान तसल्यांचे वायट रावच्या खातीर आज आमी मागया कित्याक हेरांक दबाव घालना हेरांच्या जिवान कश्टांचे करून आपण वयर वेता म्हण कोणाच्या मोतींत आसा तसल्यांचे मोती संपण परिवर्तन कर सुम्या हांगा आमी संपल्या आमची पिडा आमचे कश्ट आमचे वळवळे आमचे गरजो आमचे कितें विनवण्यो आमचे कितें विनती ते सगळे तूं समजताय कितले वर्साचे ते जावं दी सुम्या ते संपूर्ण ताका जाय जालो परिहार दिवचो तूं पाद्र पियोदरी आमकां तो परिहार तूं दी आमचे बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मेरे कृपया मेरे ले समझे संगता श्रीयाम ता तो सदयान सदै पाल जगुष्यन जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा प्रियंकाचे निधिकर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुझे राम पत्यता ये जेच्या पवित्र काळजा कष्टलंते दायदा काही नुसतं रावचे तुका साथ आमचे निर्भाग्य पातक्यांचे तुझी काकू दाखय तुझी आणि आमची मोवाळा वय मरियेच्या दुखेस आणि तुला बी काळजा मारी पात आम्ही तुझ्या लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय नमारणे काकू तुझे माये नमन आमच्या जिवा अमृताने मुरशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशीची बळकां या दुखाच्या कोणात असता अस्कार उस्कार सोन आमी करता तर तो आमच्या सगळे ते तुझे काकू तुझे दोळे आमचे परते आणि परदेशी उपरांत तुझी खुशी सदैव पाळ जेजो आमकां लागय ये दाळी ये मगळी ये दलबे आमकां मरिये समजुजे जेच्या पस्क्या बापा आम्हा पसत विनंती कर संपियो आम्हा पसत विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसत विनंती कर संपियो बापाय कलतो जावन चियेल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर कष्टांवरान तिरसान सांभाळल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर फ्रांसियासीच्या पाटलाव दरा आम्हा पसत विनंती संपियो कर कापजीन वडदीच्या अलंकारा आम्हा पसत विनंती कर संपियो सुमेच्या पाश्याच्या गायने नेटायलेल्या आम्हा पसत विनंती कर संपियो करी सदैव भक्तीन भरलेल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर कुमसाच्या सक्रामेदा मुखान बापाची काकू दाखयल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पसत संपियो विनंती कर मागण्यान तिरसान सांभाळल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर सौर्या जगा आदर्श जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर आत्म्याच्या बच्या खातीर वावुरल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आम्हा पसत विनंती संपियो कर गरजेवदां तक्षण पावच्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर तुकोलो मार्तनच्या बरवशा आम्हा पसत विनंती कर संपियो आमा समेत संच्या आदारा आम्हा पसत विनंती कर संपियो आमा बसोत विनाती कर Cristoच्या बसवण्याक आम्ही फौजांची खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणे आपण दिव वेद करपे तेणे बरलो आणि भगवान प्रांचे आसीच्या शतान क्रिस्त या जागजान मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पाव जाल्या बेसान तिरसणे रामन क्रिस्ता सक्सीचा जावन चिव आमकां तुझ्या कृपे तेण्यानी बळ आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांभाळो सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे पांको आणि तुमचे दया करो सर्वेश्वर तुम्ही संपियोचे दौरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमचे मागणी बळादे करो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो
तुझे ऐको जीनी आमची बदलो जीवना तुझ्या वाटो घेऊन सासांची जोडो मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा हरका पाठवून आयल्या मग छबा बिण्यावर स्वागत तुमकां मिसच्या बलिदानाक देवान दिल्ल्यावर तेणे जावन असे देवस्पणाचे तुम्ही घेतला बागी तुम्ही कित्याक स्वामी सदांच तुमचे दाळ्याची मोळची दिश्ट आम्हा सर्वांचे लावन दिवण मागया चिकें पोसा मिसा मस्तो आत पुरो जातालें तुमकां मागीर उबे रावन गावन सांगता आर्गामीस वेडिंग एनिवर्सरी संतोष आणि प्रिमा बाय दुल्सिना मंथेरो आर्गा बलिदान विन्सी मीना डिसोजा सगळ्या सरल्या आत्मगती एवलिन पिंटो जॉन सिसिलिया पिंटो आणि सर घरचेवंताच्या आत्म्याक एवलिन पिंटो जुलियाना मास्करेनसच्या आत्म्याखातीर अपोलिन मास्करेनस मायकल मिनेजाच्या आत्म्याखातीर दिवचे मीस आणि सर कुटमांत सरल्या बावडता बसत गिलबर्ट आणि फिलोमिना ब्रॅक्स हांच्या आत्म्याखातीर कॅनट आणि वीरा ब्रॅक्स कुटुंबातल्या सरल्या बावडता खातीर रोनाल्ड लोबा आणि कुटुंब सर सरल्या बावडता बसत आणि एरॉल पिरेरा आणि हेराल्ड फ्रांसीन सिस्टर फ्रांसीन हांच्या आत्म्या खातीर वियोला पिरेरा पाद्री पियोचे मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर लिसी डिसोजा पाद्री पियोच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारा खातीर एरॉल कास्टलिनो आर्गा बलिदान जावन आसा पाद्रे पियोक विल्मा फेर्नांडीस सर सरल्या बावडत्या बसत डिवायन मसीग आर्गा बलिदान जावन आसा फ्लोरा डी आल्मेडा मीस दिता आर्गा बलिदान आणि सरल्या कुटुंबातल्या आत्म्या खातीर जॉन आणि प्रमिला डिसोजा आर्गा बलिदान क्लॉडी फेर्नांडीस सरल्या कुटुंबातल्या आत्म्या खातीर सिस्टर आयरीन डिसोजा आणि सरल्या कुटुंबातल्या आत्म्या खातीर लुसी डिसोजा आत्म्या खातीर मार्सेल आणि हिलरी डिसोजा आयरीन डिसोजा आणि कुटुंबातल्या आत्म्या खातीर प्रामिला डिसोजा लुसी डिसोजा आणि मार्सेल आणि हिलरी डिसोजा आत्म्या खातीर जॉन डिसोजा दिवची मिसां जावन आसात सगळी उबी रावया मोगाच्यानो ह्या सगळ्या मिसांचे ते खातीर आमी आज विनंती करूं मागया देवाचे वर्तो आदार तांकां मेळोवन दी सरल्या पावडतांक तो सूज व्हड पांको दी गरजेवंतांक देव पावोवन दी आणि आमकां मेळिल्ल्या सरूपकारांक आर्गां जावन मिसाचें बलिदान पवित्राच्या नांवे माया मोगान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो भोव मोगान तुमी आयल्यात वर्त्या देवास्पणान भागीदार जावच्याक संपाद्री पियोन केले जायते अजा 5-7 मोगाचे न्हू मिनिटाक एका लेकार तो अजापाक करनत आसा आमच्यात पूण शेतान जायत्या जाणांचे अजापा अशें जाल्यात की ते म्हणटात आमी चिंतूंक नातले आमकां सर कळीत नातले आतां आमकां कळीत जाला ते अजापान तो करता मोगाचे न्हू आमी ताचे लागीं गेल्यार तो केन्नाच ना म्हणना मनशाचे आमचे बळ कांयच न्ही सांता भक्ताचे ते बळ आणि देवास्पण देवाक मानवल्लें मेसवल्लें त्या सांता मारिपात आज आमी देवा लागीं एक सव्या आमची पातकां वळखून घेवया उणेपण आसा तर ते नितळ करचम्या नितळ काळीज आमचे रस कृपेन आमकां परत तेच वायटाच्या सालींत वायट सवयेंत कितें नाका जाल्यार आमच्या जिणयेंत ते काळबण आसा ते सगळें पुसून काडन नितळ निर्मळ जावं दी आमचें जिवन म्हण मागया हांव पातकी सर्पदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाचे तोंडांत सरून वायटाचो आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच हांव कार मरे
सगळ्या देवदूता आणि भक्ता आणि तुमकां भावयनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदार्थ देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक फावो. आमेन. आणि सजनाच्या देवा तुझ्या दैवे करपेन तुझ्या याजका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशाव जगाने नेटो तुझ्या कुसाच्या मिस्त्रान भागीदार केलोय असे ताच्या मिसादरी तुझ्या गणित मगाची दाम आमकां उगडापी केली. तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशाव कोडोन रावूं आणि संतोषान तुझ्या महिमेन वांटेली आमकां पाव कर. आमच्या सगळ्या तुझ्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याचेपणांची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सां पावलून एफेसकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान एदी उरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताची गुटाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतला म्हूण तुमकां कळीत जातलें. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भगेवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मरिफात सुदेवासवे हेर जातीचीं देवाच्या दायजाची सहवारिस्तरां. तीं तेच आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी तीं वांटेलीं. आपले विशिश्ट दयेन आनी म्हजे थंय वय केल्ले आपले पदवेन देवान म्हाका हे सुवार्तेचो सेवक नेमला. देवाच्या भक्तां संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापूंक नजो जाल्ले संपत्तीची बरी खबर हेर जातींच्यांक परगट करचें भाग मेळ्ळां. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडून येता ते समेस्त मनशां मुखार उजवाडा हाडचें काम म्हाका दिलां. सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गूट लिपून दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांत अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जायजे म्हूण ताचो इरादो म्हणयेत. ससनातावन येवजिल्लो हो शेवट आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांतय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें येवजन पोंताक पावयलें. क्रिस्तांतय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय कणसयलेल्या भावार्थां मरिफात देवातय पातयेणेन फुडें सरच्याक गरजे पुरते देर जोड घेवया. देवाचें उतर हें. देवाची वडपकार. जेजरीतले संतोषान तुमी उदक काढतेल्या. आपले देवसमूह सोतारो ताका जरपात येवन म्हाका भिरांत आसता. कित्याक सर्वेस पर म्हजें मोल तस म्हज्या
की तांगाया ताचे नाव अर्सिया संकट परसांग ताची विस्मिता कळीत करा ताचे नाव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा सर्वोनेचे जरीतले संतोषान तुम्ही उदाक काढलेल्या सर्विस पुराकी तांगाया कित्याक ताणी केल्यात महात कार्या शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळीत खरा गाजया सियोनाच्या निवासियानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये कोरोस व्हरतो सर्वोनेचे जरीतले संतोषान तुम्ही उदाक काढलेल्या सर्वोनेचे जरीतले संतोषान तुम्ही उदाक काढलेल्या उद्गार हालेलुया हालेलुया जागृत रावा आयती रावा कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणा हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो साम लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक असे म्हणालो उगडा आसतो वरा चोर अमक्याच वेळार येता म्हण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आणि आपले घर पडूंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतालो तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हेरा समेस्त की म्हूण सांगताय सोम्यान जाप दिली तर धनयान आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आणि आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नामेरलेलो पात्यणसो आणि बुद्धवान कारभारी म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासलेलो साकार बगीचय सतत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतलो पूण तो नौकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकय वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरा साकरणी कश्टी जाल्यार आणि आम्हाला चडता पर्यंत पिवन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आणि ताणें चिंतनातले घडये येतालो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आणि अविश्वासाची गत ताका थारायतलो आपल्या धनयाची खुशी जाणा आसुनी ती पाळूंक ताराय करिना तसल्या नौकारा मान बडयतले पूण आपल्या धनयाची खुशी नेणा आसुनी जर कोण शिक्षा पावजावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले कित्याक जाका चड दिला ताचे लागचे चड घेताले आणि जाका अदीक चड दिला ताचे लागचे अदीक चड पाटी विसारतले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक पटी संवसारांत हांव न्हू यमकोणाक येवच्या मनशांची सर्दी उणी जाली गई आणि ह्या वेळार लुसिफर आणि बेल्झेबूल घाबरले दोगी जाण अरे इतले जण येवन असले कितें जालें हांकां कोणें कितें केलां त्या देखून आमगेर आमच्या यमकोणा येवची वाट कोणें बंद केल्या पळय जाय म्हणटा आसतना म्हळें खंय जायते पवित्र मनीस आसा संवसारांत
ते वचन म्हणटात तुम्ही चड वेळ राखची गरज ना, काळ लागीं आयला, तुमची जिणी बदला म्हणल्यार देखून जायत्या जाणांची जिणी बदलेली आनी त्या देखून एमकोटात जण ना. त्या देखून ताणें एक मिटींग आपयली आनी म्हणा लागलो खंय कितें करियत आतां. एकलो तो कुट्टीच्या हातान म्हणलो आसा ल्हानसो जेवसा, तो येताना कळीच जायना कोणाक. तो म्हणा लागलो खंय हांव संवसाराक येता आनी त्या मनशाक हांव कशें नाटता पळय. आनी तो म्हणा लागलो खंय हा म्हाका इल्लें बियां दी पळय, ती बियां व्हरून सगळ्यांच्या काळजान हांव घालता. कोणाच्या काळजान क्रोध, राग, मजर, अगे, पटीन, अन्याय, नाका जाल्ले वायट अनिश्कळपण असल्यांच्या काळजांत गडये भितर ते मुंग येताले आनी बोवापुरबाय तरान झाडां जातालीं. आनी अशें ती झाडां जाल्लीं मागीर ताचे पाळां रोंबल्लीं. ह्या मनशाक देवाचपण आनी पवित्रपण सगळें विसरतालें. आनी बेल्जेबूल आनी लुसिफर म्हणा लागले खंय इल्ली वोट कोण इंता आसा सायबा, तुमी एक 4 जाण वचा आनी सगळ्यांच्या काळजान घाला, वचोन एक पडी ते खीर लोणच्या बरें पळया, खीर लायल्या उपरांत मागीर पळया आमी हांगा जावन उदक वतया म्हणा लागले खंय. गेले धांवले 4 जाण एक एक बॅग काडून मेळिल्ल्या काळजांत ओंपले ते बियां आनी खीर लातात म्हण चिंतून आसले. जाल्यार जायते कडेन किरलले. एका सायडीर एका सगळ्या गांवचो लोक त्या एमकडाक येवंक गुतना. हे म्हणून ते म्हणा लागले कितें थंय बियां घालूं ना ते तुमी. घाल्ली सायबा. कितें जालें ते तेंच्या लोकांचे काळजां उदार आनी बोगसाण्याची. त्या देखून तांचे थंय पटिनात, ती सततूल येतात, अन्याय ना, बऱ्या तरा आसात. हर एक लागीं माया मोगान भाव भयणी म्हणून एकच कुटुंबां बरीं आसात. तर गेल्ली बियां कितें जालीं, गेल्ली बियां कितें किरलोवची, थंय किरलोवनात. त्या देखून तेंचो खंयचोय लोक कांय येना येणें. ह्या 3 जाग्यांनी गेले पुरा वयर वचोन सुरू जालें एमकोडाक. त्या एका गांवान गेल्ली बियां किरलोवनात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या काळजांत उदारपण, बगसाणें, मोग, मायपास असल्या काळजांनी जेवणसाराची बियां किरलोनात. आज जेवणसाची बियां किरलाचे तर आमच्या काळजान कितें गी तस जालें. नाका जाल्यार अणवो इट आसा जंय ते दळा मात्र ती बियां किरलातात. बरेंपण आसल्या बियां किरल. त्या देखून समय म्हणटा जागृत रावा. एकच हर एका दिसा तुजो दीस सकाळी उदेता सांजे पर्यंत तुजो वावर कर. हेरांक बरें कर, हेरांक बऱ्या तरान पळय, हेरांचें जिवीत बरें करूंक पळय. कोणी तो वो म्हणलें की नाका देवान धाडलेली म्हण पळय. आनी दुसरें डोंट प्रोकास्टिनेट. फाल्यां करया, पोरां करया, ताच्या परवां करया म्हणचें जेवणसाराचें जावन आसा. त्या देखून थाडाबडी उठेचे. हांव पडटा आसतना थोडे बडी 2 बडी इतली पुरासण जाताली. सीदा रुमा गेले जाल्यार 8 पडया म्हणून बघताले. 8 पडटना इमिडिएटली न्हीद येताली. इमिडिएटली जागो जावन उडी मार पडतालो. हे सैताना म्हाका नाटताय. ते कुमसारा राखतात, ते कावन्सिलर राखतात. हांव एकदां न्हीद पडलो जाल्यार 1 घंटेचो टायम वेस्ट जालो. पळया जागृत जावन नॉट टुमारो, नॉट इन द इवनिंग, रायट ॲट दीस मोमेंट. आनी तस जालीं काळजां आमची आसतना, थारय बरी जाता आसतना खंयच्याय जेवणसाराक आमकां मांकोड करूंक जावचें ना, आमकां ताचे लागीं ओडून जावचें ना. कित्याक आमकां विकती घेतला त्यात सुम्याच्या आमोलीक रक्तांत. हें आमकां कळीत जालें जाल्यार आमचें जिवन सुफळ आनी संपन्न तसल्या जिवनाक आमी देवा लागीं मागया. आमेन.
अच्छा बाबेने म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सर्पदा द्या बापा मानतात असले सामणं मागात हे तुमच्या तांत्रे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या नियमके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ. बापा तुझ्या सेवका संपी असो उगडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयताव ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमे कथे आम्ही भेटवून जे बलिदान आमका सृष्टीच्या शिवितावरण पावो आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. आमची काळजा उभारूया आम्ही ती सर्वेश्वरातय उभारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासूया. भय अशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेश्वर पवित्र बापा सपद आणि सृष्टाच्या देवा सर कळे आणि सतय आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो मनशाच्या वर्त्या जिविताच्या देण्यांत ताणें संतोष भोगोवंक पवित्रपणान एक जावं आणि आत्मिकतेन वाडोवच्या खातीर तुझ्या पुताचेंत मांस आणि रगत आमकां दिलें आणि आमकां त्याच द्वारे आमच्या पातकांता विकती घेतलें आणि नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां पायलें. त्या संताच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गीचो दळबार निरंतर गायता तुझे मुखार. बाबा खरंच तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडोन ही दणे पवित्र कर प्रमे मागताव जाऊन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या सुकुशन कष्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेज घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आणि सश्टी करळचें रगत फातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेज मनशा पासत हें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. How वाटता सगळं तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणावर तुवे आमकां सोडयला सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापाचे चमण असणी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिवित सोड आणि सोडूची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जे चिकूड आणि रगत सेवतला आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड
फ्रांसी आमच्या बगेन बाप्पा पिठेपाल आमच्या गोळी बाप्पा सगळे आज की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पण आज जीवनपणाचो बरो सुद्रो मेल्यान आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर हांव समेस्तांची दाय कर पण आमी मागता प्रत्येक तरांक जमल्या हर एका भुरग्यांचे तुजी दाळचे मोळचे दिश्ट घाल वर्ती चिणीची आमकां पाव कर पवित्रते आमकां भर आत्मीक तर आमी बळवंत जावं दी देवासपणान तुका लागीं सरूंक पवित्र नितळ निर्मळ जावन आमी खऱ्या खालत्या काळजान पवित्र सभेचे बलिश्ट सांदे जावच्याक वैयक्तीक लौकीक संवसाराच्या वस्तू खातीर न्हय सर्गाच्या वर्त्या मौल्या खातीर आमी झुजोंक जाय जाल्यार सर बळ आमच्या हातापायांक दी आमच्या काळजान तसलो मोग रोंबय पाद्रे पियो बरी आमी बलिश्ट पवित्र सभेचे सांदे जावच्याक आमकां निर्मी ओंकार मेरे देवाचे मागीर सांगाती भगवान देवन ताणें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस जाम फ्रांसी सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सष्टाचे सुगंध आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तोका ससनाच्या ससना सम्यान आपुरबायचे पवित्रायचे आणि आत्मिकाचे जिवीत शिवोंक दिल्ले आपोवणे बलिश्ट करच्या त्याच्या वरते प्रार्थना आमकां दिला ते प्रार्थना भक्ती सांगता म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि मी आमचे सुकलेल्या मगसितांव जशें आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताळण्या पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरेचशान अत्रक दिले आमकां तुज्या उदार काकुळते सर बात काढले सुडे आणि सर आकात आणले वाटय सम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या दामणे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि कोटान सांबाळ तुझी आता आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जमेची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सोबे आसो माय मोगाचो संख्या जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मुगेचे पाहन आणि बेणीनो पळय आमचो स्वामी सदांच थाय रावून आणि ताणें येता आसतना ताच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक आमकां आपोवणें दिला त्या आपोवणें आमी घेवया अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू तुये मुझे तय काळजान प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर जेवांटे सर्गींचे पत्नी गटाय दिवचे वरते हे बाट मोजे काळजान तुका सेवचे करये जेजू दोलोक जेजू उड्या रूपार काळजान राव जेजू जेजू तुये मुझे तय काळजान प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर जेजू तुये मुझे तय काळजान प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर धनी पाटी येताना राम देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जीविताच्या काळात तुवें आमकां दर्शी केलाय संपेच्या दश आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेन जिवन सरो करपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसो आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो म्हज्या मुखेलच्या भाव भयणीनो तुमकां आभार मानता ह्या देवस्थानान तुमी बघितात जाल्यार ते देव विस्तार आशिर्वादांनी तुमकां बरोवन दी संपाद पियो तरी जायत्यो अजापां जावन आसात आदल्या हप्त्यांत हांगा येवंक आशिल्ली विल्मा बाय नातिल्या वेळार हांव चिंतली खंय गेली काय म्हण ती म्हाका म्हणा लागली बाय तुका पळोवन म्हजी घुमटी लांब पडल्या म्हळ्यार हांवें तूं दिसो नाय ती म्हळ्यार फादर अर्जंट मुंबय वचोन मुंबय तेका दिसा वचोंक येवंक जालें तुका अर्जंट एक सर्टिफिकेट जाली म्हज्या पुताची ती इस्कुलाक सबमीट करूंक घाल्ली आनी ती हांवें करीत आसली त्या खातीर हांव गेलें आनी तिची एक नरेटीव तिणें म्हाका दिल्ली जावन आसा हांव वचोन ती सर्टिफिकेट तेत ताच्या महानगरपालिकेंत आसा थंय वचोन हांवें ती खाण गेली कशी म्हण म्हाकाच कळीत ना त्या मनशान म्हजें नांव सयत आपयल्लें जावन आसा फेर्नांडीस सांगा हे म्हण आनी ती म्हणटा ताच्या पयलें म्हाका जायती पांयाची दूख आयली कितें करचें म्हण कळीत जावना एकच उलो मारलो पाद्र पियो तूं आज बुधवार हांवें थंय वचत आशिल्लें पूण हांव हांगा आयलें म्हजें काम तूं कर दितालोय आनी हांव वेतालें पाटीन तूं म्हाका व्हरतालोय ती म्हणटा 3 वरां भितर तिचें काम सगळें संपूर्ण जावन तिची सिग्नेचर काडून ती सर्टिफिकेट काडून हांगा आतां विल्माबाई मागीर तिका मेळा जाय जाल्यार तुमकां विचारूं सर डिटेल सांगूंक हांव वचोन तिणें म्हाका सांगलें जावन आसात मुगे चेनो असले भोव अपुरबाय तरांची कितल्यो अजापां घडटात त्या देखून ल्हान अजापां व्हड अजापां दी अजापांत ही जायते जाणांक आमच्या डायसिजान कळीत ना डीएसीन कळीत ना तुमची मोगाची आसात तांकां तुमी पाद्री बियो कळीत करूंक जाय कॅपुजीन मँगलोर म्हणलें आमचें यूट्यूब चॅनल आसा तातूंत आज एक 2 या 3 वरांचेर तें अपलोड जाता हें नव्यान तें तांकां फॉरवर्ड करा एकल्यान 5-5 जाणां फॉरवर्ड केल्यार पावता दुसरें कांय व्हडलें करी जाय म्हणना आमी कितें म्हणटा पळयता बसता घेत रावता उरलें पुरो फॉरवर्ड करता हें आमकां फॉरवर्ड करूं नाका तें देखून आज पाद्री बियो आमी एकल्यान मात बोब घालचें पडल्या तुमी म्हजें सांगात बोब घाली जाल्यार सगळें आयकतालीं आनी तें बरें जातालें ताचे हांव बोब घालूंक तयार आसा हांव कितलोय बोब मारता पाद्रे बियो खातीर
सगळं कितलो ताळो पिनून जाल्यार बोब घालूंक तयार आसा. पूण आमी सर्वांनी मेळत जाय. कॅप्चिन मँगलो यूट्यूब चॅनल ते येता पाद्री पियोचे आयच्या नव्यान ते सगळ्यांकी फॉरवर्ड करा आनी पाद्री पियो द्वारे पळया कितल्यो अजापाच्यो अजापा फॉरवर्ड केल्या देखून अजापा जाता म्हणून हांव तुमकां सांगना. पडटा ते माहीत घेवन आयलो त्या देखून हांव ते पुरा बातयाना चड. पूण फॉरवर्ड केल्ल्या देखून सांताचें वर्तेपण वाडटा आनी त्या द्वारे जायत्या जाणांक बरें जाता. तें जावन आसा आमचें काळीज आमचें मन तें बरें करच्याक. दुसरें तुमकां हांवें सांगिल्लें कोणाकी ल्हान मोठ्याची पिरजेन दिवंक आसा तुमकां तें फावो जाता. हांगा तुमी म्हाका सांगला जाल्यार या आमच्या दफ्तरान तुमी दिला जाल्यार त्या दिसाचे ब्रेड आनी फुलांचे 2 बके आनी 1 मीस तितलेंच दुसरें कांय दिवंक ना. पिजेन म्हळ्यार ताका गळीत आसा. हांवें ताका सांगलां कितें गरज जाय म्हणून त्या प्रमाणे तुमकां मेळयले उपकारां पिजेन दिवंक आसा तर तुमकां अवकाश आसा. देवाचे मिस्टर आशिर्वाद तुमचेर मागया. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या रेतीरे मंदिराक नवे प्लेटी येयल्यात. येवच्या शुक्रारा तुमकां सगळ्यांक आमचे आपोवणे आसा. येया जेवणाक कित्याक नव्या प्लेटीन जेवतना नवी रूच त्या देखून कोणाक कळीत ना जाल्यार आज तुमकां कळीत करता. शुक्रार दीस आमकां बरे अपुरबायचे स्टिलाचे प्लेटी येयल्यात आनी ते बेर्नाडीन म्हणलेन आमच्या कोर कमिटीच्या सांदो जावन आसा तिणें आमकां दिल्ले जावन आसात. तिका आभार मानतना तुमकां व्हरतो येवकार येवच्या शुक्राच्या रेथेरीक. सोम्याच्या नवे आमचो आदार सोम्या दयान आयक आमचे मागणे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. मोगळा बापा आमचे तुवें संपाद पियेचे विनवण वतला सर कृपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तो उपजता आनी मनशांचो दोस करतात त्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उण्याचे तुजे विस्तार आनी सुभाम आशिर्वादां घाल. हे उणे स्वीकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशाण मेळो. हे स्वीकार केले आमच्या जिवन सर पिडा शिडा सर खंत बेजाराय इराराय आनी कितें कश्ट नश्ट सगळे संपून तरांतून निवराय. हे मागणे आमी भोवतीर बाबरतान संपाद रिपेचे विनवणे मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. पाद्री पियो बापा आयल्या तुजे लागी मागच्याक तुजी मजत आमच्या गरजांनी. पाद्री पियो बापा आयल्या तुजे लागी मागच्याक तुजी मजत आमच्या गरजांनी. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. सादी जिणी तुजी जेजू ती मानवाली. 5 गाय जेजून ताचे तुझ्या कुडी कसले. सादी जिणी तुजी जेजू ती मानवाली. 5 गाय जेजून ताचे तुझ्या कुडी कसले. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा. पाद्री पियो बापा आयल्या तुजे लागी मागच्याक तुजी मजत आमच्या गरजांनी. पाद्री पियो बापा आयल्या तुजे लागी मागच्याक तुजी मजत आमच्या गरजांनी. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके
आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा आनंद बरी सांता पाद्री पियो बाबा तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा Padre Pio, आम्हा पासोत विनंती कर बगेन कुसाचे कृपे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.